A13, page 6. A13. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे खोर तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आज आमी सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समोर आणि आयच्या नोवेनाचो विशय म्हणल्यार शांतीची दुलोबाईची जावं तुमी म्हजी गोवाय जाया. दुलो ती सुभागी प्रितून तांचे दास जेजू ह्या संवसारांत दुलोबायेन आनी शांतीन वागलो. दुलोबायेची पोरण्यांनी ताणें आमची सोडवण केली. आमच्या बाप्तिस्मांत हांव जेजूच्या दुलोबायेची हातयारां जावन आमकां आपोवणी आसा. भागीबोन जुजेबाजार जेजूचो पावो फुडें व्हरतना जायत्या कुडकुल्यांक कोश्टांक दुसऱ्यान दिलोल्या अपमानाची उतरां दुलोबायेन पुरो केलो. आयच्या समाजांत दुलोबायेच्यो पोरण्यो उण्यो जावन सगळोच गोवार झगडी मारामारी जाल्ली आमकां दिसून येता. दुलोबायेन वागच्यो सुवातेर सवार पावपी आमी बळपणान रागान आनी दुस्मानकायेन वागता. तूं ह्या मिसा भेटेन वांटो घेतना आमकां शांती दुलोबायेची हातयारां कोर म्हूण मागुया. आज पिरेस्ता पासत बेगेलो दीस. भागीबोन जुजेबाजेची मजती पिरेस्ता आपली दूख सोसून कृपा पेकोवणी आनी बरी भलायकी मागुया. तशेंच आयचो नोवेनाचो दीस डायोसिसीच्या विधवा अनाथा आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयल्या. तेन्ना ह्या माटाळ्यार काळ चलतलो वाव आमच्या डायोसिसीन बराबरीत जावं आनी जे कोण हो वाव फुडें व्हरून भार घेतात तांचे आशिर्वाद घाल म्हणून ह्या मिसा भेटेन मागुया. आज भागीबोन जुजेबाजाची उक्ती वाडोवचो दीस जाल्ल्या ताचें नांव ताचें जिवीत आनी मुन्यारपण आनी किरीत भाशेन ताची भोवती संवसारांत शिपडावन मागुया. बाबा पिडिलो आमी आतांच आयकलां सोम्या जेजूच्या स्नानाची व बाप्तिस्माची परब आमी पाळटा आयज. आमच्या बाप्तिस्माचो प्रास करूया. दुसरे सुवातेर आयज भाग्योन जुजेबाजाची
भक्ती वाडोवचो दीस असो मनयतात. दर एकल्याची आमची जबाबदारी घेवन जुजे बाजार दुसऱ्यांक परगटून ताची खबर दुसऱ्यांक सांगून ही ओळखून घेवया. तशेंच खातीर पिडेस्तां खातीर आयज नवें भेटयलां. जी कोण गांवची आमची पिडेस्त आसा, देखून आमच्या घरा गेली आसात, जांकां आमी वळखता तांच्या पासत पिडेस्तां खातीर मागया. तशेंच दिवचेजीन आमचे विधवा आसा, अनाथ आसा, तांचोय आमी उल्लास करता. जे कोण भायली प्रांतांतले हांगासर काम करता, मायग्रंट्स, हांचेय पासत आयज आमी मागता. आनी पांचवे फावटीर आयचो विशय शांती दुलाबायची जावन आमी गोवाय आमच्या जिवितांत हाडली. ही सगळी चिंतना मनान धरून ही मिसाची भेटेक आमी तयार जाताना आमची पात्रां आमी ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया, हांव पात्री सगळ्या सगळ्या देव आमची काकूट करून आमची पात्रां वचून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. समया काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, समया काकूट कर. देवाची कृस करून महिमा प्रभाव आनी देवा. जोर्दान न्हंयेंत जेजून स्नान घेतलें. पवित्र आत्मो ताचेर देंवलो आनी तो तुजो पुरबायेचो पूत म्हूण तुवें सगळे मजार परगटलें. उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्म जाल्या आनी तुवें आपणायलेल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान तीर रावंक करपा दी. ह्या मागता आमच्या सगळ्या तुज्या पुत्राचेर क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता घराच वचून वयता सासणाच्या
इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचून सोर्बेस्पो अशें उलयता, तुमी ताय लागला न्हू उदकाशी येयात, दुडू ना ती पोरयान घेयात, दुडू नासतना विकते घेयात आनी खायात, येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकते घेयात. जेवण ह्यो त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक मोडटात? आनी तुमकां दादोशी करिना त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक वगडायतात? सोत्राईक मोशें आयकात आनी बरें तें खायात, गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात आनी म्हजेशी येयात, मोशें आयकात आनी तुमी जेवतल्यात. दाविदाक केल्ल्या मोगाळ आनी विस्वाशी वासावण्या प्रमाणें हांव तुमचे कडेन सासणाक तोपता तसलो करार करतलों. पळय, राष्ट्रा मुखार तुका हांवें साक्षी करून दवरला. राष्ट्रांचो फुडारी आनी अधिकारी हांवें तुका केला. पळय, तूं अळकोनाय त्या राष्ट्रांक तूं आपयतलो. तुका अळकोना ती तुजेशी धांवून येतली. साणें तुका मोहिमेवंत केला त्या सरस्पराक तुज्या देवाक लागून, इस्रायलांत पवित्र वंदितात ताका लागून अशें घडटलें. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा ताका उलोवंक मार. खोट्या मनशान आपली वाट सांडची आनी वायट मनशान आपली चिंतना सोडची. ताणें सर्वेस्पराची परतून येवचें आनी तो ताची दया करतलो. आनी ताणें आपल्या देवाशी येवचें, कित्याक तो ताका भरपूर भोगसणें दितलो. कित्याक म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हू आनी म्हज्यो वाटो तुमच्यो वाटे न्हू, म्हणटा सर्वेस्पर. जितले अंतराल पृथ्वेंत हांव वयर आसा तितल्यो म्हज्यो वाटो तुमच्या वाटा वयर आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतना वयर. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशी पावस आनी बरोफ मळबांत हांव पडटा आनी बेश्टी परतून चडना, गोगोर वोंप्याक पीक आनी जेवतल्यांचें मारतून सोमेट शिकतात आनी सुफल करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना, गोगोर म्हजी कशी पाडटा आनी हांवें करून फरमायलां तें सारकी पळयता. देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबार जातलो. सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमी उदक काडटल्यात. सगळीं म्हणया, सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमी उदक काडटल्यात. खरेंच देव म्हजो तारू, हांवें पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर म्हजें पोर, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणा. सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमकां उदक काडून मेळटलें. आमचो जबाब, सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमी उदक काडून मेळटलें. सर्वेस्पराक दिमासाक व्हडल्या ताड्यान ताचें नांव घेया. सगळ्या पोरसांक कोलया ताची कौतीक कोतुकपण. ताचें श्रेश्ठ वरतें नांव सगळे कडेन बरोबर करा. आमचो जबाब, सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमी उदक काडून मेळटलें. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्लीं 9 लाख अस्मितां शेकांचे पृथ्वीचेर ती कोलयात गाजोयात. सियोनांत रावतल्या न्हू, गितां गायना करा, आनंदाचे उलास सोडा, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. आमचो जबाब, सोडवणेच्या सुरेंतलें सोडकुसान तुमी उदक काडून मेळटलें. भाग्योत जोवाचे पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यान जो कोण जेजूक अभिशेक म्हूण सोत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण पापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्यांचोय
देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे कोणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळटा. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळप आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय. कित्याक जाका देवान जोड दिला ताणें संवसाराचेर जोयत वेला. संवसाराचेर आमी जोयत वेला तें हें आमचो भावार्थ. कोण संवसाराचेर जोयत व्हरता जायत जेजू देवाचो पूत म्हूण सोत मानता तोच. आयलो तो जेजू क्रिस्त उदका आनी रक्ता वरवीं आपूण आयलो म्हूण ताणें दाखयलें. उदकाचेच वरवीं न्हय तर उदका आनी रक्ता वरवीं. आनी आत्मो हाका बोवाय दिता. कित्याक आत्मो म्हणल्यार सोत. हाका 3 गोवायकींची साक्षी आसा. आत्मो, उदक आनी रगत. आनी ह्या देगांची गोवायकी एकूच. मनशाची गोवायकी आमी मानून घेता पूण देवाची गोवायकी अदीक विस्वास फावो आसतली. आनी ही गोवायकी देवान आपल्या पुता विशीं दिल्या. देवाचे उतर हे उद्गार. जुआवान जेजूक आपणाशी येतालो तो देखलो आनी म्हणलें, पळयात हो देवाचो मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो. Servisvor तुमचे सगळे आसूं. मार्ग प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शिरो प्रमाण. म्हजे फाटल्यान म्हजे बोलवून कोण एकलो येता. सरपट पडून ताच्या वाराची वारी सोडूंक म्हाका फावना. हांवें तुमकां उदकान स्नान दिलां खरें पूण तो तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान दितलो. आनी त्या दिसांनी अशें जालें. गालिलियाच्या नाजारेतांतल्यान जेजू आयलो आनी जोवान ताका जॉर्डानांत स्नान दिलें. आनी उदकांतलो वयर सरला फुडें स्वर्ग उक्तो जाल्लो आनी पवित्र आत्मो पारव्याच्या रुपान देवून आपणाचेर थारलोलो जेजून देखलो. आनी स्वर्गार पावन अशी जाप जाली, तूं म्हजो पूत, सगळे अपुरबायेचो, तुजेर आसा म्हजें दादस्व. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. बावडीलो ह्या दिसांनी भाग्यवन जुझेबाच्या जिविताचेर आमी नियाळ करता आनी इल्लो भाग ताच्या जिवितांतलो वाचता. इल्लोसो भाग ताचो जिवितांतलो आयकूया. भाग्यवन जुझेबाची जिवीत. नांतलास देवा निरोग ह्या मनशाचे खोटे चालीक लागून पाद्री जुझेबाजाक कॅन्डी शारांत बंडखोर भोगची पडली.
ताका लागून फुडें फुडें जायते आटापिटे उबे जाले. इतलें वायट ह्या मनशान ह्या पाद्री सोबे केल्लें आसतना ताणें ताचे सोबे मातूय वेगळें मोल दाखयलें ना. पाद्री हेनरी दोलो पोंडिचेरीच्या जेजुईत पाद्रीन जेन्ना ह्या मनशाक कसलो तरी गरजेचो आदार करून पाद्री जुजे लागीं मागलें तेन्ना सोंपेपणी ताणें ताका आदार केलो. आपल्या दुस्मानाचो मोग ताणें केलो. आपल्याक दुमाळो दितल्यांक ताणें आशिर्वादान बोल्लें. भाग्यवन जुजेबाज आपल्या दुस्माना सोबे पासून दुळोबायेन वागलो. आपल्याक वायट करतल्याक वायटान ताणें फारीक करूंक ना. बगोर बोगसणे दिवन दुळोबायेन वागून क्रिस्ताची शांती आनी दुळोबाय वांटून क्रिस्ताचो तो वीर गोवाय जालो. आयचो विशय भाव शांतीची दुळोबायेची जावन तुमी म्हजे गोवाय जाया. भाग्यवंत जुजेबाजान अशें जिवितान केलें. तो शांतीचो दूत जालो. हो एक मनीस आयचो आमकां मेळटा. दुसरो मनीस शुभ वर्तमान आमकां मेळटा तो जॉन बाप्टिस्ट. कांय आदल्या काळार बावलेलो जायते जाण व्हड व्हड इमारती बांदताले. नजूक फातरांनी लेटयताले. स्टोन कावींग करताले. पूण असले मनीस कांय फावटी आपणाचें नांव मऱ्यांनी बरयनासले. आपलो फोटो घालिनासले. आनी जो आपलो वावर देव मनीस वाखाणटा आनी देवाची महिमा ह्या वावरांतल्यान सोदता ताचेर तांचें धोरण दवरलेलें आसता. म्हणटच ते मनीस आपलें नांव बरोबर बी न्हय वावर करीत वचपी आनी देवाची महिमा जोडून वावरपी असले मनीस आदी आसले. आनी तांतलो एकलो मनीस जॉन बाप्टिस्ट. तो जाण आसलो जेजू कोण ताच्या वाडाची वादी सोडोवंक म्हाका तांको ना हे भाशेन म्हणपी. आनी जेजू एक जाण आसलो जॉन बाप्टिस्ट कोण आनी जेजू एकदां म्हणटा प्रवाद्या मदें व्हडांतलो व्हड आनी केन्नाच जल्म नासलेलो प्रवादी जॉन बाप्टिस्ट. पूण जॉन बाप्टिस्टान हें व्हडपण धरूंक ना. सादो मनीस, चालतो मनीस, खालतीकायेन जिवोवपी मनीस. हो दुसरो मनीस आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत मेळटा. आनीक शुभ वर्तमानांत मेळटा म्हणटा तो जेजू. जेजूचो बावतेज. जेजूचो बावतेज बावलो आमी हें चित्र जर पळयलें जाल्यार 3 चित्रां आमच्या मनांत हाडूं येता. पयलें चित्र जेजू बावतेज घेवन उदकान देंवता. हें पयलें चित्र आमच्या मनांत हाडूं येता. दुसरें चित्र जॉन बाप्टिस्ट जेजू बावतेज दिता पूण थंय पारवो देंवन येता ताका पळयता. हें दुसरें चित्र आमच्या मनांत हाडूं येता. आनी तिसरें चित्र जॉन बाप्टिस्ट आसा थंय जेजू आसा आनी पारवो आसा पूण एक सर्गीचो आवाज आयकूंक येता. सर्गीचो आवाज हो बापाचो ताळो आयकूंक येता. म्हणटच जेजू आसा, पारव्या रुपान पवित्र आत्मो आसा आनी आवाजाच्या रुपान देव बाप आसा. जेजूच्या बाप्तिस्मांत बाप, पूत, जेजू आनी पवित्र आत्मो हाजीर आसा. बावडीलो आमचो बावतेज जाला तेन्नाय बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो हाजीर आसा. पाद्री भुरग्याक बावतेज दितना हीच उतरांनी बावतेज दिता. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी हांव तुका बावतेज दिता, पवित्र नांव दिता अशें म्हणटा. अशें जाल्यार बावडीलो आमची चाल वागणूक कशी जावंक जाय. बावतेज घेतलेल्या मनशाची आमची चाल वागणूक कशी जावंक जाय. बावतिस्मा वरवीं आमी पवित्र सभेन भितर सरतात जाल्यार दर एकल्याक आमकां जबाबदारी आसा. आनी ही जबाबदारी आमकां खंय मेळटा. भाग्यवन माथेवसाच्या शुभ वर्तमानांत निमाणे हावेसवरान 28 वडीक 28 हावेसवरान जंय आमकां अशीं उतरां मेळटा.
सगळ्या संवसाराक वचात आनी म्हजें शीस करात आनी बापाचे पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां बावतेन दिया. म्हणटच आमी घडये बावतेन दिना जाय, पूण आमकां शीस करूंक जी आपोसलांक जेजून ओंकूक दिलो तो दर एकल्याक आमकांय दिता. म्हणटच आमच्या बावतिजमा वरवीं आमची जबाबदारी दुसऱ्यांक आमी शीस करप, दुसऱ्याक आमी जेजू सोशी हाडप, बागेन जुजेबाज अशें करून वावुरप. आपले सेवेंतल्यान कांय भाशेन रूप घेवन तो वावुरलो दुसऱ्याक परत जेजू सोशी हाडप. भावडिलो पयल्या वाचपान आमी आयकलां इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हें वाचप. देवान इस्रायल पुरचेक आपली मोगाची पोरसां केली, जायते बरे पोरसाचे सगळें दाखयले, पूण ही पोरसां पयस वता. आपली चूक मानून घेवन देवाचो परतून येवन हो इसायास प्रवादिका कमलो मारता. बोगसणें तुमकां आसा हें आस्वासन तो दिता आनी खोट्या मनशांनी आपली वाट सोडून नश्ट मनशांनी आपली चिंतनां सोडून देव कबूल करता. काळीज मना शांती दुलाबाई भरून तो मागता. देवूच एके भशेन वागून आपली उतरां इसायास प्रवाद्याच्या तोंडी घालता आनी आमची वागणूक आनी देवाची वागणूक हाचेर नियाळ करून मागता. माय थॉट्स आर नॉट युअर थॉट्स, माय वेज आर नॉट युअर वेज. जस्ट एज द skies up above here, so my thoughts are above your thoughts, my ways are above your ways. हे भाशेन आमकां उतरां घालता. म्हजी चिंतनां तुजी चिंतनां न्हय, म्हज्यो वाटो तुज्यो वाटो न्हय. जे भाशेन मळो संवसारान उंच उरता तितलीच म्हजी चिंतनां तुज्या चिंतनान उंच उरता, म्हज्यो वाटो तुज्या वाट्यान उंच उरता. हे भाशेन देव इसायास प्रवादाच्या तोंडांतल्यान उतरां घालून आमकां उगडास करता की आमची चिंतनां देवाच्या चिंतना भाशेन करप, आमच्यो वाटो देवाच्या वाट्या भाशेन करप. हे करून बावडिलो आयचें पयलें वाचप आमकां उगडास करता. दुसरें वाचप बावडिलो आमकां बागयोन जुवांवाचेर जे वांगडी पवित्र सभेन भितर सरलेले तांकां थोडे जाण वांगडी शिकोवन दिताले तेन्ना देवाचेर तीर विस्वास दवरून बागयोन झुजे मागता. जायते जाणां जायते भाशेची शिकवण घेतात. कांय फावटी आमचो धर्म सोडून वचून दुसऱ्या धर्माक बसतात. एकाच देवाचेर विस्वास दवरचे सुवातेर दुसऱ्या देवाक भोजून येतात. असली वांगडी शिकवण घेना जावन आयज बागयोन जुवांव एकल्याक आमकां उगडास करता. एकाच देवाचेर आमचो विस्वास दवरून आनी त्याच देवाचेर आमी पात घेवन आमचें जिवीत फुडें व्हरून बावडिलो आयज शांतीचो दुलोबायेचो उलो दर एकल्याक आमकां जाल्यार शांती पयली आमचेच भितर आसूंक गरज. कितली उचापणाय आमच्या काळजांनी, कितले प्रश्न आमच्या मनांनी, कितले वायट थोडे फावटी आमी चिंता आमी दवरता आनी तांच्या मनांत घडयता. हें सोडून मनाची पयली शांती. आयज जायती पिकोवणी मेळटा मनाची शांती पुरो आसा जाल्यार. आयज जायती दुयेंसां बरी जातात शांतीन आमी जियेली जाल्यार. कितलो दुडू आयज कितले देश मोडटा आर्मां गुडयो करून मिसायल करून शांती पुरो आसली जाल्यार हेच दुडू कितल्या गरिबांक पावं येताले. जेजूची शिकवण आयज कोण न्हय, आयज पर्यंत ती उपयोगाक पडटा. पयली सगळी शांती आमच्याच मनांत आसा. जी शांती गुलाबायची आमच्या खासगी जिवितांत आसा ती आमची शांती घराब्यांत आसा. घरा भायर जर उचापड आयला जाल्यार आमच्या वाड्यांत गांवांत शांती आसतली. आयज बागयोन जुजेबाजाचो उलो, बागयोन जुवांवाचो उलो, जेजूचो उलो हो सांगता. शांतीची दुलाबायेची आमी जावं आनी त्याच जेजूक गोवाय करूं अशें जावं. उबी रावया. आमचो भावा आमी सगळे हजार जाणग्या सोप मानता देवा सब उरला बाबा सगळ्यांक विचार आनी क्रिस्ता ताच्या आमच्या सगळ्यांक आपण
जेजू आयज दरेकल्याक आमकां म्हणटा तुमी म्हजे पुरबायेचे जो बापान उलो केलो जेजू हो पुरबायेचो पूत म्हजो तीं उतरां आयज देव बाब आमकां दरेकल्याक तूं म्हजो पुरबायेचो पूत तूं म्हजी अपुरबायेची दूर अशें म्हणटा अशें जाल्यार ताचे वरवीं कशी आमी थोडी मागणी त्याच देवाक घालूया. आमच्या दोन्ही फुडाऱ्यांनी दुलाबाईक लागून पोरजे सवे दुलाबाईचे आनी सोशणिकायेचे मुनियारी जावन तांकां बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन दुलाबाईक पोरजेची सेवा करून तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका आमी सोमेस्तांनी आमच्या दुलेबायेच्या जिविता उदेशी आमच्या कुटुंबात समुदायान पिरगोजे आनी समाधान शांती दुलबाय बांदून हाडून गोवाक जावन बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका कोरोना व्हायरस हे पिडे उदेशी मनशाकूळ भियेला सांडला आनी घाबरला. दर एका मनशाक बेगीनूच काळजा मनाची शांती मेळून आनी सुरक्षे वाटेन उपाय घेवन देवाचे खातीर आपले पावल फुडें मारून सोमेस्ताक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका हो आयचो दीस भाग्यवन तुजे वाजाची भोगती वाडोवचो दीस म्हूण मानतना भाग्यवन तुजेचे जिवीत आनी मुनियारीपण आनी ताची भोगतेकायेच्या संवसारांत सोडून वाडून मागुया. तशेंच हो आयचो नोव्हेनाचो दीस डायोसिसच्या विधवा अनाथां आनी दुसऱ्या प्रांताच्या लोकांच्या वावरा खातीर भेटयला तेन्ना ह्या बऱ्या वावराचे आशिर्वाद मागून ताचो वाव कोळाबरीत जावन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणे तुका मोगरा बापा आमी जोणेकरी तुजे दादोसपण करून घेवन तुजेरूच बावार दवरून ही मागणी तुका आमी उबाल्या ती आमकां फॉलो कर म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Beethoven Melody Victoria, C18, case 36, C18. Thank you.
परवेदार बाबा मानता तसले सामान माना प्रार्थना सर्वीच्या बड्या बाबा तुझ्या उपरबाईच्या पुताक परगट केला त्या दिसा आमी तुका वगून दिता ती देणी मागून मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार कशी दाखयली आनी उपरांत खुर्सार आपल्या रक्ताच्या स्नानान ती कशी पाळली आतां ही तुज्या भुरग्यांची भेटवणी बदलून ताचो खुर्साचो योग्य जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून आमच्या सोडवणाराक जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां वाडल्या सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व परवेदार आनी शासनाच्या देवा सरकार्यान सरताय आमी तुका बीन वाचून फालो हो कायदा नितीचो आमच्या फायद्याचो जोर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पविस्नानाचे तुजे नवे देणे तुवें पुरगोट केले मनीस जाल्लो तुजो सगळ आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी स्वत मानून स्वर्गांत तुजो तळो आयकून दिलो पारव्याच्या रुपान तुजो आत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हणून ताणें दाखयलें आनी दुर्बळांक सोडवणेची बरी खबर दिवन त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान मापून तुवें ताका अभिशेक केलो देखून आतां सगळींच्या देवदूताचें गायन संतोशान आमी कृतमेल गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता आपलेच खोशेन कश्ट मरण सुसूक विचारी ताणें उलयलो तुका दिन पासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांगलेलो आनी म्हणलें हो तुमी सुन्यास घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे कसो समोरची तेच बरेचे वागत आसतले कास तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्याशी साथ दिली आनी तुमी सगळ्यास घेयात आनी आपले पिये ही मोशा रोखपाची कास नव्यानी सासरीक कराराची निवडणूक पातकांचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सगळ्याच मनशा पासून ते वगळटले ते मोशा उगडासाय करा
Bavartaca Guru Purgatoria, Sonia Jesu, तुझे मरण आणि समर्पणा, तुझे पुनरुत्थान, तुझे बापा जेच्या मरणाचा आणि पुनरुत्थानाचा आम्ही भक्तीपणे उडास करता. नवजीविताचो द्वार सोडवण्याची कास सुद्धा समर्पिता. तुझे मुदारी येऊन तुझी सेवा करता आमकां फावो केले देखील आमी तुका अधीन आसता. आमची तुझी कुराला शोधन आवाज समजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायलेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या न्हवरे बापा, सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तुका प्रती मोगान कर. पुनरुत्थानाचो बरो सदर मेळ्ळ्या ते आमच्या बाबाची गांठीक कर. तांकां आनी तुज्या इश्ट रितीन मेळ्ळ्या समजता तुज्या परजोडीक तुका मावळ पडत पावता. आम्हा समस्ताची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मरे देवाची वय सगळी भगन दोन दुकाने सरकार तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर शास्त्राच्या सुखात आमकां वावरता. तांच्या सगळ्या तुझे महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सनाता त्याच जेजुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सट पदवेदार बाबा सबंधनाले वैभव तुका शासनाच्या शासना देवाची अपूर्वाची घडीतल्याने गर्दी कशी आबा बाबा म्हणून तुका आमी उलयले. आमच्या बाबा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज संपले तुझी खुशी सदा सदा तशी संसाराचा आमचो दिवस पळयता जाता आनी आमचे तुझ्या शोषिता तुझ्या जीवाला आणि सर्वेस्परा सर्वांगातल्या आमकां मार्गाच्या तुझ्या जिवितान सुवासल्या आमकां सुखीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्व राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशनात रेखता. तर आमकां तेजी उदारता प्रती सर मागतात ते सगळे सर आकाशात नाही वाटलाय. सुने जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या अध्यात्मतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजे शांतीतून घालता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुवेच्या भगवंताचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशीक परमणे तिका शांती दियात तिका एकमेकांक सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासना सगळ्याची शांती सदाकाळ तुमचे सगळे आसूं. एकामेकांक मोलान शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुदारता. Please present the Victoria, D9, page 51, D9.
प्रार्थूया. कोण उड्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांच्या जेवणात वांटो घेतल्या उपरांत खावतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. आमी तुजी कोरी भुरगीं देखून तुज्या भुरग्यांक सोबता तसलें आमचें जिवीत जावं. हें देणे आमकां फावो कर. तुज्या प्रिती मुखार जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोबी आसूं. सर्व विदा देव बाप आनी पूत आनी
पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद कर वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा शेवटाक घेवया लिव